लईराई देवीचे जात्रेचे महत्त्व मुख्य म्हणजे होमकुंड उत्सव। देवी लईराई तिचो पण की आपण होमखणांसून पार करतली आपल्या भक्तगणांक। लईराई देवी आणि केळबाई देवी यांचे दोन पण आसा। आपण माथ्यार म्हज्या आपल्या अग्नी खेळयतली 700 दोणांमध्ये आपण अग्नी खेळयतली आणि आपलो उत्सव करतली। कित्याक लागून तर केतोबाच्या हेका लागून केतोबाक जेन्ना तेंच्यांनी दुखयलो तेन्ना तेंच्या भितर एक वाद जालो आणि त्या वादाच्या हितूरसून हे तेंच्यांनी अग्नी दिव्य करपाचें अशें ठरयलें। तिणी सांगलें आपण माथ्यार अग्नी खेळयतली आणि हिणी सांगलें आपण अग्नीसून पार जातली म्हणून लईराई। त्या प्रमाणे किती आता 200-400 वर्सां जाली आसतली कदंबकालीन देवस्थान हे तेन्नाची ही परंपरा चालू आहा। तोपर्यंत तेन्नापासून ही परंपरा चालू आसा। आणि ही जात्रा ही आसा पळय शिरगांवची ती मयेकार, मुळगांवकार, वांयगणकार, दिवचलकार, मोरजकार, पांडवडकार असे मानकरी मेळून ही जात्रा करता। मुळगांवची जात्रा तशीच करता, मयेची पेटेची जात्रा जावं माल्याची जात्रा तशीच करता। अशे तरेन ह्यो 4-5 गांवांचे जे महाजन आसा ही मंडळी आसा ही महाजन मंडळी एकत्र जावन चैत्र शुद्ध पंचमी पासून जात्रेचे आरंभ जाता आणि त्या प्रमाणे वैशाख शुद्ध पंचमीक शिरगांवची जात्रा झाल्या उपरांत हो उत्सवाची सांगता जाता। नमस्कार। आयज शिरगांवची जात्रा आसा आमची आणि लईराई देवीच्या कृपेन अजून पर्यंत तरी आता सुरळीत पार पडता आणि आता सुरुवात जाली। आता रात पर्यंत आनी भरपूर लोक येवपाचो आसा आणि गर्दी वर्सापेक्षा वाडटली, कमी जावची ना। पूण हे हांवून खूब सुविधा दवरल्या आणि बरे तरेन हें केल्लें आसा आणि अशीच सुविधा सांजे पर्यंत सगळ्यांक गावतली आणि बरे भशेन कोणाक त्रास जायनासतना फाटल्या जे काही घटना दुर्दैवी घटना घडल्या तेंचो खरंच पळोवंक गेल्यार तांकां लागून आमकां ह्या सुविधा गावल्या। तांकां आमी तेंच्या नांवान आमी प्रार्थना करता सगळे की तेंच्या आत्म्याक शांती गावो म्हणून। आणि अशीच ही आमची यात्रा आमकां सुरळीत अशी आमकां सांजे पर्यंत फाल्यां पर्यंत आमकां सगळ्यांक कोणाक त्रास जायना, विघ्न घडनासतना पार पडची अशी आमी देवी लईराई कडेन मागणी करता।
लयराई देवीची जात्रा आणि ह्या जात्रेनिमित्त सगळ्या भाविक भक्तांना आणि गणगणांना या जात्रेच्या शुभेच्छा देतो. आज देवीचे अखंड आशीर्वाद या जनतेचे लाभचे प्रत्येकाची इच्छित मनोकामना पूर्ण झाली अशी द्यावा लागेल मागतो. आज या निमित्त आज असंख्य असे भाविक भक्त आणि गणगण या शिरगाव भूमीचेर येतात आणि या देवाचे दर्शन घेतात. आज लोकांकडे आव्हान करतात की लोकांनी संयम बाळगून या देवीच्या आशीर्वाद घेवचे आणि भक्तगणाने सगळ्यांनी व्यवस्थितरित्या दर्शन घेऊन आपल्या प्रसारणाला अशी लयराई देवीची जात्रा आणि वर्षपंथप्रमाणे आजूय आम्ही देवीचें दर्शन घेवपाक आयल्या. आज एकूण जर वेवस्था पळयली जाल्यार एक बऱ्या तरेची वेवस्था आसा. आमचे पुलीस डिपार्टमेंट, आमचे कलेक्टर ऑफिस आणि खास करून आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वता लक्ष घालून ही सगळी हांगा वेवस्था आणि खास करून आमची देवस्थान समिती एक बऱ्या तरेची वेवस्था हांगा आसा. कारण गेल्या वर्साचो इन्सिडंट जालो आनी त्यामुळे परत अशी घटना घडूं जायना म्हणून सगळ्यांनीच केअर घेतिल्लें आसा. आणि लयराई देवीची जात्रा ही केवळ गोंयच्या पुरती ना, गोंय महाराष्ट्र आसत, कर्नाटका आसत, या सगळ्या भागांतल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा येतात. गोंयच्या जर असो एकय गांव आसचो ना की त्या गांवा भितर दवरना आनी अशें सगळेच जाण हांगा दर्शनाक येतात. लोकांक उत्सुकताय आसता आनी मागीर 5 दीस परत देवीचें दर्शन घेवपाक लोक येत आसतात. आनी म्हणून हांव सबंद गोंयकारांक लयराई देवीच्या ह्या जात्रेच्या निमित्तान हार्दिक शुभेच्छा दिता आणि देवी कडेन मागता की गोंयांत एक शांती सुख समाधान लाभचें आणि सगळ्यांक आशीर्वाद देवीचो लाभचो. थँक्यू व्हेरी मच. शिरगांवच्या देवी लयराई जात्रेच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सगळे दोन कर्नाटक महाराष्ट्र ह्या बॉर्डरी वयल्यान येवपी सगळ्या लोकांक जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. देवी लयराईच्या जात्रेक मोगरेच्या कळ्यांचें विशेष म्हत्व आमी पळयता. ह्या पुराय शिरगांव परिसर मोगरेच्या कळ्यांनी दरवळून गेल्लो आसा. वचत थंयसर आमकां सगळ्या जाणांक मोगरेचे कळे दिसता. फुलकारां आसत किंवा बाकी सगळे जाण मोगरी स्पेशली जे लायतात तांचें हांव खूब अभिनंदन करता. इतली वर्सांची परंपरा सांबाळटा आसतना लॅक्स ऑफ रुपीजचो बिझनेस मोगरेच्या कळ्यांतल्यानूच जाता. पण ही परंपरा सांबाळपा खातीर विशेष करून ज्यो महिला भगिनी ह्या विशेष मोगऱ्याच्या कळ्यांचो लागवड करतात तांकांय शुभेच्छा दिता. जात्रेच्या निमित्तान आमच्या पुराय प्रशासनान फाटले 2 म्हयने कंटिन्युअसली हांगा काम करीत आसा. एक्शन प्लॅन, डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन तांच्यांनी रेडी केला. फ्रॉम कलेक्टर, पुलीस, हेल्थ सर्विसीस, PWD आणि बाकी सगळे जाण हांवें स्वता नियाळ घेतलो. आमचो स्थानीक आमदार डॉ. प्रेमेंद्र शेट गोंय कंटिन्युअसली मॉनिटर करीत आसा
आणि ह्या पुराय परिसरात कोणी जाल्ल्या पद्दतीचो कसलोच बारीक सारीक सुद्दां इन्सिडन्स परत चुकून सुद्दां जावचो न्ही हाची खबरदारी आमी घेतल्या. सगळ्या भाविकांनी हाची दखल घेवची, सगळ्या भाविकांनी सहकार्य करचें. खंयसरूच गर्दी लायक सिच्युएशन क्रिएट करचें न्ही. वयल्यान वॉलंटरिली अशा पद्दतीच्या हातूंतल्यान जर गर्दी खंय जाता आसत जाल्यार स्वताहून फुडें सरून ही गर्दी कमी कशी जातली हाचो प्रयत्न सगळ्या जाणांनी करचो. हांव देवी लयराई कडेन मागता ह्या वर्साची जात्रा ही बऱ्या वेवस्थीतपणे पार पाडची आनी सगळ्यांचेर सुख समृद्धी आनी आरोग्य जायी असो आशिर्वाद दवरचो आनी निर्विघ्नपणे जात्रा पार पडची हेच देवी कडेन मागणें. गोंयांतली आमी जशें म्हणटा की धार्मीक सलोखो अशाच पद्दतीन मेनटेन उरचो आनी ताच्या खातीर सगळ्या जाणांनी कार्यक्रम आयोजन करपी आनी कार्यक्रमाक उलोवपी ह्याय लोकांनी सांबाळचो. बरेचशे फावटी आमी म्हणटा की कार्यक्रमाच्या भरात वेगवेगळे लोक वेगवेगळे स्टेटमेंट काडटा पण गोंयांतल्या खंयच्याच धर्माच्यो आनी लोकांच्यो भावना दुखोवच्यो न्ही कोणी आनी सगळे कार्यक्रम जशे बरे पार पडटा तशेंच हांव परत एकदां देवी लयराई कडेन मागता की सगळ्या लोकांची सुख समृद्धी आनी आरोग्यदायी वर्स मेळचें. देवी लयराई जात्रेच्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. नमस्कार. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमची गोंयची सगळ्यात व्हडली जात्रा अशी लयराईची जात्रा आसा. ह्या जात्रे निमित्तान हांव सगळ्या भाविकांक सगळे जे भावीक आसा आमचे खास करून आमच्या बिचोली मंदिरांत ह्या जात्रेचे खूब खूब शुभेच्छा आनी देवी कडेन मागता आमच्या सगळ्या बिचोलीचो आमच्या गोंयचो विकास जावन सगळ्यांनी एकामेका समजून हातान हात घालून विकास करुया. जे आमचे स्वप्न आसा सगळ्यांचे आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्यांचे जे स्वप्न आसा स्वयंपूर्ण गोवा आनी विकसीत भारत विकसीत गोंय आनी स्वयंपूर्ण गोवा ते स्वप्न आमी सगळे मेळून साकार करूया. देव बरें करूं.